फिफा वर्ल्ड कप 2026 गोमंतक टी व्ही अपडेट्सांक तुमकां सगळ्यांक येवकार. फिफा वर्ल्ड कपाच्यो निमण्यो 2 मॅची बाकी आसात, ब्रॉन्झ मॅच आनी फायनल मॅच. आयज ह्या दोनूय मॅचीचे ते जावपाचो आसा, तेचे बद्दल नियाळ तुमकां दिता. मियामी हांगासर जावपाचें आसा, जे आयज राती फ्रांस आनी इंग्लंड हांचे मजगतीं तिसऱ्या क्रमांका खातीर मॅच जातली. ही मॅच फ्रांसाचो कॅप्टन एम्बापे हाच्या खातीर खूब म्हत्वाची आसतली. किलियन एम्बापे हाणें ह्या सर्तींत आतां मेरेन 8 गोल केल्यात आनी 3 असिस्ट केल्यात. तो गोल्डन बुटा खातीर दावेदार आसा. अर्जेंटिनाचो कॅप्टन लिओनल मेस्सी हाणें 8 गोल आनी 4 असिस्ट केल्यात. हाका लागून एम्बापे आनी मेस्सी हांचे भितर चडावड आसा. जो जास्त गोल करतलो आनी जास्त असिस्ट करतलो तो 2026 वर्ल्ड कपाचो गोल्डन बुटाचो मानकरी थारतलो. फ्रांस आनी इंग्लंड ह्या दोनूय पंगडांचें आव्हान सेमीफायनलीक सोंपलें. तशें पळोवंक गेलें जाल्यार ह्या मॅचीक तितलें व्हड म्हत्व ना, पूण ब्रॉन्झ तिसरो क्रमांक हो प्रत्येक टिमीक जाय आसता. ताका लागून दोनूय पंगड आज राती मध्यरात्री ग्रावंडार देंवतले आनी जैतान आपली मोहीम सोंपोवपाक प्रयत्न करतले. सेमीफायनल पावंड्यार फ्रांसाक स्पेनान 2 गोलांनी हरयलो, जाल्यार इंग्लंडचो पंगड कम नशिबी थरलो. एका गोलान ते आघाडीर आसले. 85 मिनटां पर्यंत तांकां जैत सुकणेतालें, पूण उपरांत अर्जेंटिनान 7 मिनटांत 2 गोल करून ही मॅच जिखली आनी फायनली पावंडो हुंपलो. हेका लागून परत एक फावट इंग्लंडाक सेमीफायनल आव्हान सोंपलें. इंग्लंडाचे 2 खेळगडे, तांचो कॅप्टन हॅरी केन आनी जूड बेलिंगहॅम हेय बरे खेळ्ळ्यात. तेमी ह्या सर्तींत दरेकी 6 गोल केल्यात आनी 1 असिस्ट केल्यात. तेंच्या खातीरय ही म्हत्वाची मॅच आसतली. फ्रांसान 2 फावटी वर्ल्ड कप जिंकलो. एका फावटी ते रनर्स अप जाले. 4 वर्सां फावटी फायनली तांकां अर्जेंटिनान हरयलो. जाल्यार इंग्लंडचो पंगड 1966 वर्सां उपरांत वर्ल्ड कपाच्या फायनलीक वचपाक यत्न करतालो, पूण तांकां तें शक्य जावंक ना. आतां फ्रांसाचो जो कोच आसा दिदिये देशॉ हाच्या खातीरय ही मॅच म्हत्वाची आसा, कारण दिदिये देशॉ हांच्या खातीर ही निमणी मॅच आसतली. वर्ल्ड कप सुरू जावचे पयलीं तांणी जाहीर केल्लें की ही वर्ल्ड कप फ्रांसाचो कोच ह्या नात्यान आपली निमणी आसतली. दिदिये देशॉ हे 57 वर्सां पिरायेचे आसात. तांणी ह्या पयले 2018 वर्सां कोच ह्या नात्यान फ्रांसाक वर्ल्ड कप जिखून दिल्लो. 4 वर्सां फाटल्यान त्यांच्या मार्गदर्शना खाला टीम रनर्स अप थारली. 14 वर्सां ते फ्रांसाचे कोच आसात. 2012 वर्सां त्यांनी प्रशिक्षक पद स्विकारलें. तेचे पयले ते फ्रांसाचे एक नामनेचे खेळगडे आसले. ते कॅप्टन आसतना 1998 वर्सा फ्रांसान पयले फावट वर्ल्ड कप जिखिल्लो. अशा रितीन दिदिये देशॉ हांचें फ्रांस फुटबॉलांक योगदान खूब म्हत्वाचें आसा. तांकां विजयी समारोप दिवपाचो तांच्या खेळगड्यांचो यत्न आसतलो आनी तशें तांच्या खेळगड्यांनी उलोवनूय दाखयलां. वर्ल्ड कपाच्या इतिहासांत फ्रांस आनी इंग्लंड हे दोनूय पंगड 4थ्या फावटी आमने सामने येतात. हाचे पयलीं 3 वेळा ह्या दोनूय पंगडां भितर मॅच जाल्ली. तितून इंग्लंडान 2 वेळा जाल्यार फ्रांसान 1 वेळ जैत मेळयलें. आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचे दोनूय पंगड 32 वेळा एकामेका आड खेळ्ळ्यात. वर्ल्ड कपांक जर आमी इतिहास पळयलो जाल्यार 1966 वर्सां इंग्लंडाक जाल्ल्या वर्ल्ड कपाक इंग्लंडान फ्रांसाचेर 2-0 अशें जैत मेळयलें. उपरांत 1982 वर्सा हे दोनूय पंगड वर्ल्ड कपांक आमने सामने आयले आनी तेन्नाय इंग्लंड पंगडान 3-1 अशें जैत मेळयलें. निमणे फावट 2022 वर्सां वर्ल्ड कपाच्या क्वॉर्टर फायनल मॅचींक इंग्लंड आनी फ्रांस हांचे मजगतीं मॅच जाल्ली आनी ह्या वेळार मात फ्रांसान इंग्लंडाक 2-1 अशें जैत मेळून सेमीफायनल पावंडो हुंपिलो. फ्रांस वर्ल्ड कपाच्या इतिहासांत 4थ्या फावटी ब्रॉन्झ मॅच खेळटा. हाचे पयलीं 1958 वर्सा तेमी पश्चिम जर्मनीक, 1986 वर्सा बेल्जियमाक हरयलो, पूण 1982 वर्सा तांकां पोलंडान हारयल्यान 4थ्या क्रमांकाचेर समाधान मानचें पडिल्लें. इंग्लंडाची टीम तिसरे फावट ब्रॉन्झ मॅच खेळटा. ह्या फावटी 2 मॅची जाल्ल्यो, त्या दोनूय मॅचींक तांकां हार घेवची पडिल्ली. 1990 वर्सा तांकां इटलीन जाल्यार 2018 वर्सा बेल्जियमान हारयलो. आतां पळोवपाक जाय की इंग्लंड तिसरो पावंडो हुंपता
की फ्रांसाचो पंगड तिसरो पावंडो घेता. ह्या सर्तींतल्या दोनूय टिमीचे कामगिरीचेर नदर फिरिली जाल्यार पयलीं आमी फ्रांसाची कामगिरी पळोवया. सांखळी फेरयेक तेमी सेनेगलाक हरयलो, उपरांत इराकाक हरयलो आनी नॉर्वेक हरयलो. मागीर रावंड ऑफ 32 फेरयेक तेमी स्विडनाचेर हार घाली. रावंड ऑफ 16 फेरयेक पॅराग्वेक हरयलो. उपरांत फ्रांसान क्वॉर्टर फायनल मॅचीक मॉरोक्कोक हरयलो. मागीर सेमी फायनल पावंड्याचेर तांकां स्पेना कडल्यान हार घेवची पडली. इंग्लंड पंगडाचे अशीच कामगिरी. सगळ्यो मॅची बरे खेळ्ळे, सेमी फायनल मॅचीक तांकां हार घेवची पडली. सांखळी फेरयेक तेमी क्रोएशियाचेर हार घाली. उपरांत घाना पंगडान तांकां बरोबरीत दवरलो. पानामाक हरोवन इंग्लंडान फुडलो पावंडो हुपलो. रावंड ऑफ 32 फेरयेक तांणी कॉंगो DR पंगडाक हरयलो. जाल्यार रावंड ऑफ 16 फेरयेक मॅक्सिकोक हरयलो. क्वॉर्टर फायनल पावंड्याचेर नॉर्वेक तेमी हरोवन आपली आगेकूश दवरली. पूण सेमी फायनल पावंड्याचेर तांकां अर्जेंटिनाचो पंगड भारी थारलो. आतां सगळ्यांक जी उमळशीक आसा, सगळ्यांक जी उत्सुकता आसा ती मॅच म्हळ्यार फायनल. स्पेन आनी अर्जेंटिना हांचे मजगती ही फायनल आयतारा रातची न्यू जर्सी हांगासर जातली. दोनूय पंगड पयले फावट एकमेका सामकें फायनल खेळटले. ह्या मॅचीचें म्हत्व म्हणल्यार स्पेन हेंची भाशा स्पॅनिश आनी अर्जेंटिना हांची भाशा स्पॅनिश. स्पेन हो युरोपियन देश, अर्जेंटिना हो दक्षिण अमेरिकन देश, पूण दोगांची भाशा एक. आनी हे दोगी स्पॅनिश उलोवपी टिमी ग्रावंडार कशी खेळटली, तितून कोण जैतवंत जातलो हांचेर सगळ्यांची नजर आसा. अर्जेंटिनाक 4थे फावट जाल्यार स्पेनाक 2रे फावट वर्ल्ड कप जिखपाची संद आसा. अर्जेंटिना शेगी 2रे फावट वर्ल्ड कपाची फायनल पावंडो हुपलो. 2022 वर्सा तेमी फ्रांसाक हरोवन वर्ल्ड कप जिखिलो. त्या वेळार लिओनल मेसी कॅप्टन आसलो आनी तांचो कोच लिओनल स्कॉलोनी आसलो. हे दोगूय आतां परत एक फावट एकत्रीत आयल्यात आनी हे दोगूय कोच आनी कॅप्टन परत एक फावट वर्ल्ड कप जिखतले की स्पेनाचो जो पंगड तो खंयच्या एका प्लेयराचेर अवलंबून ना, तेजे तांकां भारी ठरतलो की स्पेन भारी ठरतलो हें दिसतलें. न्यूयॉर्क न्यू जर्सी हांगासर ह्या स्टेडियमार जावपी मॅच ही रातचे भारतीय प्रमाण वेळेनुसार 12:30 सुरू जातली. ही हाय वोल्टेज मॅच आसा. सगळ्या ह्या दोनूय पंगडाचे पाठीराखेत न्ही, जगभराचे जे फुटबॉल मोगी आसा सगळ्यांचे ह्या मॅचीचेर नदर आसा. ही मॅच म्हळ्यार अर्जेंटिनाचो 39 वर्साचो लिओनल मेसी आनी स्पेनाचो 19 वर्सां पिरायेचो तरणाटो लमीन यमाल हांचे मजगती जातली अशें दिसता. पूण दोनूय पंगडाचे बाकीचे खेळगडेय तितलेच म्हत्वाचे आसात. दोनूय पंगडा कडेन बरे मॅच जिखून दिवपी मॅच विनर अशे खेळगडे आसात. 4 वर्सां फावटी अर्जेंटिनान एका युरोपियन टिमाकच फायनलीक हरयलो. तो पंगड आसलो फ्रांस. आनी आतां परत एक फावट युरोपियनूच पंगड तेंच्या आड आसा आनी तो म्हळ्यार स्पेन. अर्जेंटिना युरोपियन पंगडाक भारी ठरतलो काय पळोवचें पडटलें. सगळ्यांक उत्सुकता आसा. स्पेन 16 वर्सां उपरांत वर्ल्ड कपाच्या फायनलीक पावला. 2010 वर्सा ते फायनलीक पावले आनी तेन्ना तेमी वर्ल्ड कप जिखिलो. आतां 2रे फावट फायनल पावंडो हुपून ते परत एक फावट वर्ल्ड कप जिखतात हेची उत्सुकता आसा. सेमी फायनलीक फ्रांसाक हरोवन स्पेनान फुडलो पावंडो हुपलो. जाल्यार अर्जेंटिनान इंग्लंडाक हरयलो. इंग्लंडाचे आड अर्जेंटिनाक ही मॅच हारतले अशें दिसतना तेमी चमत्कार घडयले सारके 7 मिनटांक 2 गोल केले. अर्जेंटिनाची आमी जर कामगिरी पळयली सगळ्या नॉकआउट फेरयेक तांकां संघर्श करचो पडलो. पूण सगळ्याच मॅचींनी रावंड ऑफ 32 पासून सगळ्या मॅचींनी तेमी एक्स्ट्रा टायम किंवा नेमणे काही मिनटां आसतना प्रचंड खेळ करून मॅचीचे पारडे फिरयले. हाका लागून स्पेनाक निमण्या मिनटां पर्यंत निश्चिंत रावंक शक्य जावचें ना, कारण अर्जेंटिना कडेन खंयच्याय वेळार मॅच फिरोवपाची ताकद आसा. ह्या मॅचीक दोनूय टिमीचे डिफेन्साचो कस लागतलो. स्पेन आनी अर्जेंटिना दोगूय एटॅकिंग गेम खेळपी टीम आसात. अर्जेंटिना ह्या सर्तीक सगळ्या परस चड 19 गोल केलात. पूण त्याच वेळार तेमी 7 गोल्स घेतलात. ही तांकां मातशी टेन्शन हाडपा सारकी गोश्ट आसा. जाल्यार स्पेन ह्या सर्तीन फक्त स्पेनान 1 गोल केला. बेल्जियमा आड जी मॅच जाली तितूंत गोल घेतलो. नाजाल्यार स्पेनान सगळ्यो मॅची एक पयली ड्रॉ जाल्या उपरांत पयली मॅच तेंची कॅप वेर्दे वांगडा मॅच आसली ती ड्रॉ जाल्या उपरांत तेमी सगळ्यो मॅची जिखलात आसा. स्पेनाचो गोलकीपर उनाई सिमोन
ह्याने हे वर्ल्ड कपाक एक विक्रम केलो. 2022 आणि 2026 हे दोन्ही वर्ल्ड कप मिळून 650 मिनटां गोल घेवप ना हो तेजो विक्रम तेज्या नांवार आसा. एकूच गोल स्पेनान घेतलो तो बेल्जियमा आड. तेजे जाल्यार 7 जे मॅची खेळ्ळे ते टुर्नामेंटाक 7 पैकी 6 मॅची तेमी एकूय गोल घेवंक ना, म्हणजे क्लीन शीट दवरलात. आनी ही तेंची कामगिरी अर्जेंटिना खातीर मातशी चिंताजनक आसूंक शकता. वर्ल्ड कप इतिहासांत अर्जेंटिना आनी स्पेन हांचे मजगतीं एकूच मॅच जाला. त्याला 13 जुलय 1966 ह्या दिसाक जाल्ले मॅचीक अर्जेंटिनान 2-1 फरकान जैत मेळयलें. स्पेनाचो जो कोच आसा लुईस दे ला फुएंते हे 64 वर्सां पिरायेचे आसात. तुलनेत लिओनेल स्कालोनी हे तरणाटे आसात, 48 वर्सां पिरायेचे आसात. स्कालोनी हाका एक वर्ल्ड कप विक्रम करपाची संद आसा. फायनलीक जर अर्जेंटिना जिखलो जाल्यार शेगी 2 वर्ल्ड कप जिखपी कोच हो मान तांकां मेळटलो. ह्या मॅचीक मॅसीचेरय सगळे नदर आसतली. मॅसीक स्पॅनिश फुटबॉल हे नवीन ना. आपल्या कारकिर्दी सुरवातीक 17 वर्सां तो बार्सिलोना क्लबा कडेन खेळिल्लो. स्पेनाचे फुटबॉल तो पुरेपूर जाणा. आतां ह्या वर्सा तो सेगीत 6व्या खेपेक वर्ल्ड कप खेळटा आनी तेजो फॉर्मूय बरो आसा. 7 मॅचींनी त्याने 8 गोल केलात आनी 4 असिस्टाची नोंद केला. 2022 वर्सा जेन्ना अर्जेंटिनाक ताणें वर्ल्ड कप जिखून दितना 7 गोल केल्ले. अशा रितीन फाल्यांच्या मॅचीक मॅसीचेर सगळ्यांचो प्रकाश झोत आसतलो. मॅसी कसो खेळटा, मॅसीन कितले गोल करता, मॅसी असिस्ट करतलो काय हेची सगळ्यांक उत्सुकता आसतली. कारण इंग्लंडा आड मॅसीन जो खेळ केल्लो तो अविस्मरणीय आसलो. जे 2 गोल जाल्ले ते दोनूय गोल मॅसीचे असिस्टार आसले. हाका लागून परत एक फावट मॅसी जर ही आपली निमणी वर्ल्ड कप मानता जाल्यार तो आपल्या टिमीक वर्ल्ड कप जिखूनच रिटायर जावपाचो विचार करूंक शकता. 6 वर्ल्ड कपां मॅसीन 33 मॅची खेळ्ळ्यात आनी सगळ्यांत चड 21 मॅच गोल केलात. फाल्यां जर तेणें आनी एक गोल केलो फायनलीक जाल्यार तो किर्तीमान तेज्या नांवार कायम उरतलो. आपण ह्या वर्ल्ड कपांतल्या दोनूय फायनलिस्टाचे कामगिरीचेर नदर फिरोवया. स्पेनाचेर पयलीं आमी पळोवया. स्पेन 7 मॅची खेळ्ळे, 6 जिखले, 1 बरोबरीत दवरले. स्पेनान 13 गोल केलात जाल्यार फकत 1 गोल स्विकारला. दुसरे कडेन अर्जेंटिना पंगड 7 मॅची खेळ्ळ्यात आनी 7य जिखलात. ऑल विन असो तेंचो रिकॉर्ड आसा. तेमी 19 गोल केलात आनी 7 गोल स्विकारलात. अर्जेंटिना पंगड 7व्या फावटी वर्ल्ड कप फायनल खेळटलो. हेजे पयलीं 3 वेळा 1978, 1986 आनी 2022 वर्सा ते जैतिवंत थारले. जाल्यार 3 वर्सां तांकां उपविजेतेपद मेळ्ळें. हितून 1930, 1990 आनी 2014 वर्साचो आस्पाव आसा. स्पेन एकदांच फायनली पावला 2010 वर्सा आनी ते जिखलात. ह्या वर्ल्ड कपांक फायनलीक रेफ्री कोण आसतलो हेची सगळ्यांक उत्सुकता आसतली. फिफान फायनली खातीर रेफ्रीची नियुक्ती केला. स्लोवेनियाचे लावस्को विनिच हे ह्या वर्ल्ड कपाचे रेफ्री आसात. ते 46 वर्सां पिरायेचे आसात. विन्सी हांचे कडेन 512 फुटबॉल मॅचींक रेफ्री करपाचो अणभव आसात. हेजो अर्थ ते दिर्घानुभवी आसात आनी 5 वर्ल्ड कप मॅचींकूय तेमी रेफ्री म्हणून काम पळयलां. 2022 वर्सा कतारांक तेमी 2 मॅचींक रेफ्री म्हणून काम पळयल्लें. जाल्यार ह्या वया 2026 वर्ल्ड कपांक 3 मॅचींक तेमी रेफ्री म्हणून काम केलां. विन्सीच हे ब्राझील आनी मोरोक्को, जॉर्डन आनी अल्जेरिया आनी मॅक्सिको आनी इक्वेदोर हांचे मजगतीं जी मॅच जाल्ली तितूंत रेफ्री आसली. ह्या वेळची फायनल बऱ्या तरेन फुडें व्हरपाची, बऱ्या तरेन खेळोवपाची हो दबाव विन्सीचा आसतलोच आनी रेफ्री म्हणून आपलो ठसो उमटोवपाचो तांकां संद आसतली. आतां निमणे कडेन पळयतना आतां पर्यंत कोण कोण वर्ल्ड कप जिखलात हेजेर आमी एक नदर फिरोवया. सगळ्यांक उत्सुकता आसतली खंयचे पंगड हेजे पयलीं जिखलात वर्ल्ड कप आयकूंक. ब्राझील पंगड 5 वेळा वर्ल्ड कप जिखला. सगळ्यां परत चड वेळा वर्ल्ड कप जिखपाचो विक्रम हो ब्राझीलच्या नांवार आसा. ब्राझीलान 1998, 1962, 1970, 1994 आनी 2002 वर्साक वर्ल्ड कप जिखला. तेजे उपरांत पश्चिम जर्मनी हेंचे कडेन जर कामगिरी घेतली जाल्यार ते 4 वेळा वर्ल्ड कप जिखलात. हेतून 1954, 1974, 1990 आनी 2000 वर्सां तांकां जैतिवंत मेळिल्लें. इटली ह्या पंगडानय 4 वेळा वर्ल्ड कप जिखलात. ते 1934, 1938, 1982 आनी 2006 वर्सांक वर्ल्ड कप चॅम्पियन थारले. अर्जेंटिना पंगड सगळे जाण आसात 3 फावटी वर्ल्ड कप जिखलात.
1978, 1986 आणि 2022. फ्रान्स पंगड 2 वेळा 1998 आणि 2018 वर्सा जैतिवंत ठरले. जाल्यार उरुग्वे पंगडूय 2 वेळा जैतिवंत ठरिल्लो 1930 आणि 1950 वर्सा. इंग्लंडाक एकच फावट वर्ल्ड कप जिखला तो म्हळ्यार ते 1966 वर्सा तो तेंच्याच देशांक जाल्लो. जाल्यार स्पेन 2010 वर्सा वर्ल्ड कप जिखले. ह्या वेळार नवो वर्ल्ड कप चॅम्पियन आमकां मेळचो ना, कित्याक अर्जेंटिना आनी स्पेन हांणी पयले वर्ल्ड कप जिखलात, पूण तेंचे भितर आतां अर्जेंटिना चवथे फावट काय स्पेन दुसरे फावट वर्ल्ड कप जिखतली हाची सगळ्यांक उत्सुकता मात्र कायम आसतली. फिफा वर्ल्ड कप 2026 गोमंतक TV अपडेट्सांक ह्या दितलें. देव बरें करूं.